स्परा तुका मी वंदिता महिमा तुझी सदांच गाता काळजांत दिन वाजता मोगाच्या स्पिरिता सोम्या आमका एकवटायता दैवीक तुझ्या बळान सोम्या जिवीत लाभयता दरबाराच्या सर्वेस्परा तुका मी वंदिता महिमा तुझी सदांच गाता काळजांत दिन वाजता बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावे आमच्या सुमियन जेजू ख्रिस्ताची कृपा देवाचो मोग आणि पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सोवे आसो तुमचे सोवे आसो क्रिस्ते मोगाळ भावण आणि बहिणीनो सकाळी फुडें परत आमी आल्तरे भोंवती जमल्या आयच्या जमत प्रार्थनांत पयलें करच्या प्रार्थनांत आमकां आयकूंक मेळटा देवा आमच्या मोगाळ बापा तुजे शिवाय तुका मानवंक आमी सकनाव तुज्या काकुळते शिवाय तुज्या कुरपे शिवाय आमी तुजो मोग करूंक तुका मानवंक तुज्या लागीं येवंक आमी सकनाव देवाची कुरपा दी ताका आयकोवचें ताचें तें काळीज उक्तें करचें हाच्या दोनी वाचपांनी त्या देवाच्या उतराक कान दिन आसतना धरुणायन हट्टान देवतान पयस वेचे तसली गणितां आमकां आयकूंक मेळटात ह्या सकाळी फुडें ताचे तशें आयलें हांव ताका आयकोवंक ताचे तावन शिक्षीत जावंक ताचें तें येवंक तरी हें बलिदान पेटयतना ह्या अवकाशा खातीर देवाक आमी अर्घ दिवया तसो ताळो आमच्या जिवितांत बदलावन हाडूं म्हणून अत्रे घेया सरमचें उणेपण खालतेपणी वळखून घेवन सांगाता म्हणया हांव पातके सर पदवेदार देवाक आनी तुमकां भावां भयणीनो म्हजो गुण हांव उसारून सांगता मनांत चिंतून आनी तोंडान उसारून वायट आदरून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यांत म्हजो अपराध हो म्हजो अपराध हो म्हजो बोवड अपराध ह्या पासून घेवन सदांच अंकवार बरये सगळ्या देवदूतां आनी भक्तां आनी तुमकां भावां भयणीनो तुजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनंती करात म्हणून प्रार्थना करता सर पदवेदार देव आमची काकुळट करूं आमची पातकां बगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावो आमेन सोम्या काकुळट कर काकुळट कर सोम्या काकुळट कर काकुळट कर क्रिस्ता काकुळट कर काकुळट कर क्रिस्ता काकुळट कर सोम्या काकुळट कर काकुळट कर सोम्या काकुळट कर काकुळट कर प्रार्थुया देवा आमच्या मोगाळ बापा तुजे शिवाय तुका मानवंक आमी सकनाव पूण तूं काकुळटिवंत देखून आमची काळजां राख आनी तुजे कुशेचे नीट वाटेन आमकां चलोवन व्हर आमच्या सुमयान तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुजे सुवें पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेत आनी राजवट चलयता सासनाच्या सासना जेरेमिया प्रवादीच्या पुस्तकांतलें वाचप सर्वेस्परान म्हाका तें कळीत केलें आनी तें म्हाका कळीत जालें सर्वेस्परा त्या समयार तुवें म्हाका तांच्यो मान्यो उगडाप्यो केलोय पूण हांव जाल्यार
मारूंक व्हरता तसले सादेबळे सळये सारको जालो. फळां सवे रूख कातरून उडोवया आनी ताच्या नांवाचो पर्यांत उडास उरना जावच्याक जियेतल्यांच्या देशांतलो ताका हुमटून काडुया. अशें उलोवन ते म्हजे विरोध मान्य करतले म्हूण म्हाका कळीत नातलें. पूण तूं सर्वेस्परा न्यायनितीन मुनसुबी करताय. काळजा मनां तूं पारखिताय. तर ह्या लोकां कडचें तूं घेतलोय तें फरीकपण म्हाका पळोवंक दी. कित्याक म्हजो तक्रार हांवें तुज्या हातांत सोडला. देवाचें उतर हें. देवाचे उदोडकार. सर्वेस्परा म्हज्या देवा तुजो हांव आसरो घेता. सर्वेस्परा म्हज्या देवा तुजो हांव आसरो घेता. सर्वेस्परा म्हज्या देवा तुजो हांव आसरो घेता. म्हजे पाटीक लागलेल्यांच्या हातांतलो म्हाका वाटय म्हाका निवाळ. नाजाल्यार सिंहा परी म्हाका ते ग्रासूंक म्हूण कुडक्यान कुडको करतीत. तेद्दां कोणूच म्हाका वाटावंक शकना जायत. सर्वेस्परा म्हज्या देवा तुजो हांव आसरो घेता. म्हज्या नितीवंत आनी निर्दोशी जिवनाक कितें फावो तें म्हाका तूं दी. सर्वेस्परा मनशाची मनां आनी काळजां पारखितल्या नितीवंत देवा, पातकी मनशाचे खोटेपण नाश कर, पूण नितीवंत मनशाक तूं सांबाळून धर. सर्वेस्परा म्हज्या देवा तुजो हांव आसरो घेता. सर्वेस्परूस म्हजे राखणेचें ढाल, थोस्ताची कुशी पाळटेल्यांची तारण. होय, म्हजो देवूच नितीवंत मुनसुबीदार आनी ताचो राग पेटता दिसान दीस. सर्वेस्परा म्हज्या देवा तुजो हांव आसरो घेता. वंदन तुका क्रिस्ता, महिमे बरीत राया. देवाचे उतर आयकून बऱ्या आनी उदार काळजान सांबाळटात आनी थिरासनेन फळ दितात थीं भागी. वंदन तुका क्रिस्ता, महिमे बरीत राया. सर्वेस्पर तुमचे सोवे असो. तुमचे सोवे असो. सांजो परमने जेजू क्रिस्ताचे शुभ वार्ता. महिमा तुका येसुम्या. जेजूची उतरां आयकून लोकांचो मे मदल्या थोड्यांनी म्हळें, नीज जावन येवचो आसलो हो प्रवादी होच सुगी. हेर होच तो क्रिस्त म्हणटाले, पूण हेर थोडे म्हणाले क्रिस्त गलिलेयांतावन येवयेत न्ही. क्रिस्त दाविदाचे संततीचो, दाविदाच्या बेतलेहमांत तो जल्मतलो म्हणून पवित्र पुस्तकी सांगला न्ही. अशें तांचे वरवीं लोकां मदें पंगड जाले. थोडे ताका कैद करूंक सोदताले, पूण कोणेय ताचेर हात घालो ना. पारे फाटी आयले तेन्ना प्रधान याजकांनी आनी फारिजेवांनी तांचे लागीं विचारले, ताका तुमी धरून हाडलो ना कित्याक? पाऱ्यांनी जबाब दिली, हो मनीस उलयता ते भाशेन कोणूच मनीस येदोळ उलोवंक ना. फारिजेवांनी तांकां म्हळें, तुमी तांकां पिसवाल्यात घे. आमच्या फुडाऱ्या पैकी जावं फारिजेवां पैकी जावं एकल्यानपणी ताका येदोळ सतमारले आसा गी. नियमशास्त्राची वळख सयत नातलेल्या ह्या लोकांचेर शिराप बेजला. थंय जमलेल्या फारिजेवा मदें निकोदेम एकलो. तो आदीं जेजू सरशीन गेल्लो. ताणें तांचे लागीं म्हळें, एक मनीस कितें सांगता तें पळयल्या शिवाय वा तो कितें करता तें पळयल्या शिवाय ताका सुखीदार करूंक आमचें नियमशास्त्र आमकां सोडतावे. ते ताका म्हणाले, तूंय एक गलिलेयाकार गाय. पवित्र पुस्तक वास. गलिलेयांतावन कोणीय प्रवादी उपजना म्हूण तुका कळटलें. लोक तितल्यार आपापल्या घरा गेलो. देवाचे उतर है.
वखणी तुका क्रिस्त. जेजू क्रिस्त मोगाळ भाऊन आनी भयणीनो, आमची समजुनी 3 हंतांनी आसयेत. पयली समजुनी मोण जाती बरी, ती निजायकी समजुनी म्हूण सांगूंक फावो न्हय, बोगणांनी वेचत आसले. आनी त्या मोण जाती मुखार मनीस कितल्याकी उत्तीम. मनीस जावन मोण जाती बऱ्यो जायते बऱ्यो आसतात, कित्याक बोगणांत ओडून व्हरतात, चिंताप ना. पूण त्या मोण जाती मुखार मनीस कितल्याकी उत्तम, मनीस आपणाचे चिंता वापरता तर जाल्यार देखून मनशाच्या की 100 वंटे बडवंत म्हण जातीक मनीस आपल्या बुदवंत गायन आतां धाडूंक शकता. पूण मनशाच्या बुदवंत गायच्या की बुदवंतांतल्या बुदवंत गायच्या की देवाची जाणवाय उत्तीम. देखून आत्मीक जावन केन्ना मनीस देवाक उक्तो जाता, तेन्ना बुदवंतांतले बुदवंत मनशाच्या की तो मनीस देवाक उक्तो जावचो मनीस चड शाणो या मेसवसो देवाक मेसवसो जाता. देखून 3 हंताची. देखून जेजून स्नानीक जुवांक वलोण म्हणजे मनशां पैकी ह्या स्त्रियेंत जल्मल्ल्या पैकी स्नानीक जुवांक व्हरतो. पूण सर्गींच्या राजांत कोण जल्मता तो थंय आशिल्लो कनिश्ट स्नानीक जुवांच्या की व्हरतो जाता. म्हणजे थंय आत्म्यांत हांव तो शिक्षीत जाता. देखून एक बोगणांत वरवीं मनशाचें जिवीत चलचें, दुसऱ्यान मोती वरवीं चलचें, तिसऱ्यान आत्म्या वरवीं वेचें. आतां आमकां हर एकल्याक मोत आसा आनी आसा जे ती वापारीचे, भोव सोबीत रितीन आमी वापारीचे. आमचें राजांव आसा तें आमकां देवान दिल्लें वर्तें देणें वापारीचें. पूण जर आमचे मनशाचें राजांवच वर्तें देवाच्या समजुनेच्या की देवाच्या उगडापणाचें वर्तें म्हूण जर मनीस धरून रावता जाल्यार तेंत राजांव मनशाक एक आदळोवन पडोवंक एक अवकाश जाता. जुदेव हांगा फरिजेव म्हूण कितें उल्लेख केल्ले आसात, बरे मनीस, बुदवंत मनीस, पवित्र पुस्तकाचेर नियमशास्त्राचेर जायते नियाळ केल्ले, बारीकसाणेन ते अभ्यास करूंक तें पाळूंक प्रयत्न केल्ले मनीस. पूण अनफॉर्च्युनेट तांची बुदवंतगायीत तांकां आड जाता, तांची बुदवंतगायीत तांकां पडोवंक कारण जाता. तांची बुदवंतगायीस तांचे शिकापस जेन्ना ह्या सगळ्या पवित्र पुस्तकाचें शिखर जेजू ह्या संवसारी आयलो ताका वळखून घेवंक असाध्य करता तांचीच बुदवंतगाय. तेंच कांयच त्या पवित्र पुस्तका विशयान समजून येनातले पागी ते अशिकपी मनीस जेजूक स्विकार करतात. हेच्या वांजेलान जर आमी पळयता थोडे म्हणटात तो प्रवादी जेजूची उतरां आयकून, आनी थोडे म्हणटात तो मेसिया जावन वचूंक पुरोगी. ते गाड ताका धरून गेले, गाड सती ते पारे सती म्हणटात अरे हे थोडे मी आयकून ह्या मनशा बरी उलोवचें, कित्याक ते उक्ते आसले. तेंच फारिजेव म्हणटात नियमशास्त्राचे कांयच कळीत नातले, ताच्या विशयान कांय समजून येनातले, हांचेर शिराप भेजला. कित्याक मेसिया खंय तावन जल्माचे नियमशास्त्र प्रकार गालिलिया तावन न्हय, बेतलेमान तावन जल्माचे. आनी जेजू खंय जल्मालो? बेतलेमानूच जल्मालो, गालिलियान न्हय. गालिलियान तो मागीर व्हड जाल्लो त्या चक्रवर्तीच्या आदेशाक लागून जनगणन करतना जुझेन आनी मरियेन बेतलेमाक वचचें पडलें आनी थंय जल्मालो. पूण हे तें समजून घेवंक आसना, कित्याक तुका इल्लें कळीत आसा जाल्यार तुजें सगळें तुका कळीत आसा आनी सगळें तूं कळीत जावंक प्रयत्न करिनाय. हें आमच्या मनशा समजुनेचें एक उणेपण म्हणत, अस्कतकाय म्हणत. इल्लेशें कळीत आसल्या परस सगळें कळीत आसा, हांकारी जाताय. केन्ना तुज्या त्या बुदवंतगायक हांकार मिसळटा तेन्ना तें पाड जाता. बुदवंतगायचे प्युअर फॉर्म, नितळ फॉर्म जावन आसा ती जाणवाय, ती देवान दिवची. हांकार मिसळल्या तक्षणा ती सकला शेवटीता. आयच्या पयल्या वाचपांत जेरेमिया प्रवादी आयच्या पयल्या वाक्यांतच सोबीत रितीन म्हणटा, सर्वेस्परान म्हाका तें कळीत केलें आनी म्हाका तें कळीत जालें. आमकां हर एकल्याक क्रिस्तवाक भोवन भयण आमी एक उडास दवरचें. 10 उपदेश जुदेवी पाळटात. तुजे मदें आनी म्हजे मदें आनी एका जुदेव मदें कांय फरक ना जर आमी खाली 10 उपदेश पाळता जाल्यार, मात्र पाळता जाल्यार. देखून जेजू नव्या सल्ल्यांत दोंगरा वयल्या प्रसंगांत म्हणटात
तुम्ही त्या करतात म्हणून तशें करिनाकात. तुमचें जिवीत तुमची धर्मनिश्ठ हेरां प्रास त्या फारिजावां प्रास चड जाल्ल्या शिवाय सर्गींच्या राजांत प्रवेश जावचे नात. म्हणजे आमकां राजावान चलोवचें न्ही, अत्म्यान चलोवचें. एमिसाचें बलिदान आमी भेटयतना देवाक आमी अर्गां दिवया, आमकां समजुनी दिल्या. ताचे बराबर पवित्र आत्मोय दिला. त्या पवित्र आत्म्याच्या प्रेरणा खाल आमचें जिवीत बांदून हाडूंक कसल्याच संगतींची संपूर्ण समजून आमकां आसा म्हणल्यार त्या हट्टान अहंकारान न्हय, बगर खालतेपणान जें कितें देव आमकां समजयता तें समजोवचें उक्तेपण आमकां आसूं. ह्या मिसाच्या बलिदानार परत तो सोमी येता. आमच्या दोळ्यांक खाली तो उंडो, आमच्या समजुणेन आटापूंक जायना तो, पूण आत्मीक दिश्टेन जेजूची कूड आनी रगत जावन बदलसो आमकां आपणूं आपल्या मोगान आनी कुरपेन भरूं. आमची काळजां मेळ्ळी घे मागता तुजे लागीं पातकी निर्भागी घे मागता तुजे लागीं पातकी निर्भागी उपकार सबार केल्याय तुवें दिवून आमकां जिवीत नवें भेटयता आज जीवन आमचें उण्या वायना सोवें. भाव भयणीनो, आमी भेटोवचें हें बलिदान सर्व पदवेदार देवा बापाक मानता तसलें जावं म्हूण मागात. तुमच्या तंत्रे बलिदान आपल्या मनाकडे महिमे आमच्या भोव कनवळ्या बापा, ही आमची दानां प्रसन्न जावन मानून घे आनी तुजेर विरोधलेल्यो आमच्यो निबोर खुशयो दया करून तुका खालत्यो जायशें कर. जेजू क्रिस्त आमच्या सुम्या वरवीं. सर्वेस्पर तुमचे सोवे आसो, तुमचे सोवे आसो. आमची काळजां उबारुया. आमी दे सर्वेस्परा दैव उबारता. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक धीन वासुया. वयशामी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा, सर्व पदवेदारा आनी सासणाच्या देवा, सर्व काळी आनी सर्व थंय आमी तुका धीन वासूंक फावो. हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. आमचे कुडीक आमी दंडवण दितना अवगुणांचें तूं बोळ मोडताय, आमची मनां उंच उबारताय, वेगवेगळे सुगून वाडयताय आनी क्रिस्त आमच्या सुम्या वरवीं सासणाचें इनाम आमकां दिताय. त्याच जेजू उदेशीन देवदूत आनी सर्गीचो सगळो दळबार तुजी थोर महिमा वाखणटात. तांचे संगती आमचे इताळे मेळोवन आमी तुजी स्तुती गायता. पवित्र 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 सर्वेस्पर तूं सर्ग आनी संसार भरलाच्या वैभवान उजळगिताचे सर्वेस्पराचे नावे येता लागाचे उजळगिताचे. बापा, खरोच तूं पवित्र. तूंच सगळ्या पवित्रपणाची झर. तुज्या पवित्र आत्म्याक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हणून हांवें मागता. जावं ती आमकां आमच्या सुमयेन जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपले सुकुशेन कश्ट मरण सोसूंक वेच्या आदीं ताणें उंडो घेतलो, तुका दिन वासून तो मोडलो, तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें, हो तुमी सुमेस्त घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पासत समर्पूंची.
तेच परी जेवण जात आसता ताणें काल्स घेतली, तुका नव्यान दिन वसलो ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें, तुमी सुमेस्त घेयात आनी हांतलें पियेयात, ही म्हज्या रक्ताची काल्स, नव्या आनी सासणीक कराराचें हें रगत, पातकांचें बॉक्साने मेळच्याक तुमचें पासत आनी सुमेस्त मनशां पासत तें वारोवतलें, हें म्हज्या उडासाक करात. भवत सगट परगतुया. तुझ्या खुर्सानी पुनर्जीवनपणा वरवीं तुवें आमकां सोडलाय सोमिया. संवसाराच्या सोडवणदारा आमची सोडवण कर. बापा, जेजूच्या मरण असो आनी पुनर्जीवनपण असो आमी भक्तीपणी उडास करता आनी हो जिवीत असो उंडो आनी ही सरवणेची काल्स तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिनवसता आनी जेजूची कूड आनी रगत सेवतल्या आमा सुमेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा अख्ख्या प्रितेमेचे विस्तारले तुझ्या पवित्र सभेचो उडास कर आनी फ्रांसीस आमच्या वागेवन बापा, पिटर पावल आमच्या गोवळी बापा आनी सगळे याजकीय वर्गा बरोबर तिका प्रितेमकांत वाडय. पुनर्जीवनपणाचो भरोसो धरून मेल्ल्यान त्या आमच्या भाव भयणीची काकूळट कर. तांकां आनी तुजे इश्ट खातीर मेल्ल्या सुमेस्तांक तुजे परजळीत मुखामोळ पळोवंक फावो कर. आमा सुमेस्तांची दाय कर म्हूण आमी मागता. हांव कुंवार मरिये देवाचे माये सांगाती, सांज उजेती सो निश्कळपती, भाग्यवान धर्मता आनी सौर काळी तुका मानवल्यान त्या सगळ्या भक्तां बराबर सासणाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांचे सांगाता तुजी महिमा गावंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्यास जेजू वरवीं, त्यास जेजू सांगाता, त्यास जेजू तय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सर्व पदवेदार बापा, सर्व वंदनांनी वैभव तुका सासनाच्या सासना. सदांच देवाच्या ताळ्याक आमी उक्ती आसून ताच्या खुशे प्रमाणे जिवीत मांडून हाडूंक जायची मजत मागून जेजून शिकयल्लें प्रार्थना सांगाता म्हणया. आमच्या बापा सर्गीच्या, तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी खुशी सरकार जाता तशीच संवसारांत जावं. आमचो दिसपडटो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षिता तशी आमची पातकां मुगोस आनी आमकां दाळणेन पडोवंक दिवं नाका, वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्परा सर्व वायटांतली आमकां निवार. दये करून ह्या जिवितांत सवस्थकाय आमकां दी. सर्गींचे भाग आनी आमच्या सुरवणदरा जेजू क्रिस्ताचें दुसरें येणें भरवशान तरेतल्यांक आमकां तुजे उदार काकुळतेन सर पातकांतली सुटय आनी सर्व आकांतांतली वाठाय. सोम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मदूतांक म्हणलें तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्ही पूण तुजे पवित्र सभेच्या बावर्ताचेर दिश्ट घाल. तुजे कुशे प्रमाणे म्हाका समेस्तांक शांती दी आनी एकवटान सांबाळ. तूं जी येताय आनी राजवट चलयताय सासनाच्या सासनाक. सोम्याची शांती सदांकाल तुमचे सवय आसूं. एकामेकाक शांती दियात. देवाचे शिळे संसाराचे पाप करतले आमची काकूळट कर. देवाचे शिळे संसाराचे पाप करतले आमची काकूळट कर. देवाचे शिळे संसाराचे पाप करतले आमकां शांती दी.
पळया देवाची शेळी संवसाराचें पाप काडटा ती शेळयेच्या जेवणाक आपोवन घेतली आमी सुमेस्तां सुभागे मोगाळा जेजू तूं भोव पवित्र सक्रामेंतांत खरोच हजर आसाय म्हूण हांव पातयेतां. हांव सर्व वस्तू प्रास तुजो चड मोग करतां आनी तुका म्हज्या आत्म्यान घेवंक आशेतां. जेजू, ह्या घडये तुका हांवें पवित्र सक्रामेंतांत घेवंक असाध्य तरी आत्मीक रितीन म्हज्या काळजांत तूं ये. तूं म्हज्या काळजांत आसाय म्हूण पातयेवन हांव तुका वेंगून धरतां आनी हांव तुजे थंय संपूर्ण एकवटीत जाता. जेजू, तुजे तावन केदिकच हांवें वेगळो जावंक म्हाका सोडिनाका. आमेन. Sergi manan amka poscha jiva Kanti dukan basta vauran amcha vishiva Purna jivan ponat amcha dunya deva Sasnik mudak sadas laboncha amcha baba Gulya bolya Ishtakarya Ikalsan mocha Sumya Jesu Kenya Spadi Raktavam Tuja निष्कळंक आणि खतावेन मेंढऱ्याच्या म्हणजे क्रिस्ताच्या अमोलीक रक्ता वरवीं आमकां सोडयल्यांत. प्रार्थोया. सर्वेस्परा ह्या पवित्र देण्या वरवीं आमी पातकांतलीं सुटो आनी आमचे दिसपटे जिणयेंत तुका मानो हे आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवे. सर्वेस्पर तुमचे सोवे आसो. तुमचे सोवे आसो. आनी सर्व पदवेदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मा आपलो आशीर्वाद तुमचे वयर घालो. आमेन. वचून याद क्रिस्ताच्या मोगान आनी कृपेन तुमकां धाडटा. देवाचे वडुपकार. सांजुच्या मनाक नोवेन. सांजुजे बापा, नजरेच्या कुटुंबाच्या राखण्या तुका आमच्या ह्या कार्मेलीत कोयंताचो पात्र म्हूण आमी स्विकार केला. आमचो आनी आमच्या कुटुंबाचो राखणो तूं. हांगासर भायर भितर वेतेल्यांची मेटां तूं सांबाळ. जशें नजरेच्या तुज्या कुटुंबान घडलें तशें आमच्या कुटुंबांनी क्रिस्ताक मानाचो जागो दिवंक आनी क्रिस्ताच्या उतराच्या उजवाडांत वडील आनी भुरग्यांक वागोवंक
तूं मार्गदर्शन दी. कुटुंबा जिविताच्या पात्रोणा आनी वावराड्यांच्या शारोती तुज्या जतने खाल कुटुंबाच्या उदरगते खातीर आमी करचो हर एक वावर फळाभरीत कर. तुजे शिरशीं आयिल्लीं आनी तुजे लागीं मागिल्लें मेळनासतना कोणी फाटीं वचूंक नात म्हणल्यार आविलाच्या सांत तेरेजाच्या उतरांनी प्रेरण जोडून आमची सळ तेसावां आनी मागणी तुज्या हातांत ओपून दिता. आमच्या काळजाचे सर अत्रेक साजुजेच्या पांयांतळा समर्पण दिवया. आमच्या बापा सर्गींच्या तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवन, तुजी कुशी सर्गार जाता तशी संवसारांत जावं. नामान मरे कुतमन भरले सुमी तुजे संगता स्त्रियां भितर तूं सदैव आनी सदैव फळ तुजे कुशीचे जेजू. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्या. सांजुजे आमा पासत विनंती कर क्रिस्ताच्या बसण्याक आमी फावसांचे खातीर. Carmel dongra voile sabini Namantu kasharutini Săc samsaraci turani Pavan kare poinare chini Deva kushe kalti mangala सर्वंदारा संसारा दिलो सकसोसून मोगान वागयलो निसवा व्रत तयार केलो कार्मेल दोंगरा वयले सायबिनी नमन तुका शारोतीनी संसाराची तुराणी पावन करी पोयनारी चिरी मोगाळ पुत्रा सोवे आमकां मया आशिर्वादी आमकां भगवान कृष्णाची कृपेन आमकां आमचे देवा आमच्या दुस्मनांतले बापाचे पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नावी आमेन. मोगाचनो ना मानबाळोक जेजू म्हयन्यालें पत्र मार्च अंको आयतो जाला. आदल्या म्हयन्यांत सांज जेरोसा इस्कॉलांत घडिल्ल्या गणिताचेर अवलोकन, सिस्टरांचेर मतांतरी गोंगो, तशेंच हो अंको स्त्रियांक समर्पण दिवन स्त्रियांक संबंद जाल्ल्या विशयाचेर संपूर्ण माहिती वाचूंक तयार रावा. हर एका कुटुंबाक एक बाळूक जेजू पावोवन दी म्हणली आमची आशा. बाळूक जेजूचे पुणशेत कार्मेलगुडो मंगळूर हांगसर मिलाकात 2024. कसली मिलाकात ही कालवारीच्या पयणार सुमयाची आनी म्हजी. हर एका आयतारा सांजेच्या 5:30 वरार उक्त्या मैदानार कुर्साची वाट, 6:30 वरार बायबल स्टडी, 7 वरार सक्रामेताचे आराधन आनी पवित्र सभेचे मागणे. आयताराची सांजेची 2 वरार सुमये संगता कोचूंक तुमकां मोगाचे आपोवणे दिता. मोगाचेनो म्हजें नांव दीप फ्रांसीस फेर्नांद, कार्मेलीत याजक. तुम्ही खंडीत जावन कार्मेलीत मिशन आयकलां, कार्मेलीतांक पळयलां. पूण कार्मेलीत म्हळ्यार कोण? कार्मेलीत कित्याक आसात? इगर्ज मतेंत, कॅथोलीक इगर्ज मतेंत जायते मेळ आसात, धार्मीक मेळ आसात. आमी वडदी म्हणटाव या कॉंग्रिगेशन म्हणटाव. दाखल्याक फ्रांसिस्कन आसात, कॅपुचिन आसात, डॉमिनिकन आसात, जेजुईत आसात. अशें कार्मेलीत हांचे बराबर एक धार्मीक मेळ. कित्याक आसात कार्मेलीत? कार्मेलितांचो मुख्य शेवट जावन आसा देवाच्या मोगांत जियोवचो, देवाच्या हाजरपणांत जियोवचें. देखून हाका 3 संगती आमकां आदार दितात. पयलें मागणें. देखून आमकां मागणें रेपिटेशन न्हय, मागणें एक संबंद.
देवा लागीं तो संबंध जिवो दवरूंक विविध रितींनी प्रयत्न करच्याक आमी मागणें म्हणजे. आनी दुसरें जावन आसा समुदायीक जिवीत. आमी सांगाता जियोवचें, आमी एकसुले जियेना, एकामेकाच्या संगतपणान जियेता. आनी तिसरें असो परिणाम जावन मागणें आनी समुदायीक जिवीत असो परिणाम जावन मिसांव म्हणजे देवाची शुभ वार्ता बरी खबर हेरांक प्रगट करची. हें जावन आसा आमचें आपोवण. देवाच्या हजरपणाक साक्ष जावचें आमचें आपोवण. तुका कर्मेलीत जावंक जाय, देवाचो मोग करूंक, ताच्या मोगान जियोंक आनी त्या मोगाक साक्ष जावंक जाय. आमकां मेळटा.